सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता तुमकां दिवं मातसो टॅक्निकल फॉल्ट इल्लोसो जाल्लो आसा माफी मागता आमी आयची मिसाची भेट मारिया एस्कोलास्तिका एक्टिला दा कॉस्ता हिच्या म्हयन्याच्या उगडासाक आमी भेटयता देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया तशेंच तिच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण मागुया तशेंच दुसरें तें साव सगळ्या लुकस फॅमिलीच्या सोंपून गेल्ल्या वांगड्यां पासत आमी भेटयता तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया लिडिया मिनेझीस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी ह्या सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आयज बागेवन कायतानाची परब आमी मनयता ताचे मजतीन आमकां सगळ्यो गरजो आमच्यो फावो कर म्हूण आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं बाबा भयणीनो जेजू आज आमकां विस्वास दिता जो कोण आपल्या खातीर किरीत भाशेन जीव खर्चिता ताचो जीव किरीत भाशेन तो सांबाळून दवरतलो आनी ताका सासणीक जिवीत फावो जातलें तर ह्या जेजू खातीर आमी दिसपटी ह्या संवसारांत ताचो मोग करूंक ताचे खातीर जिवंक आनी ताची शिसा म्हूण दुसऱ्यांक आमी गोवाय दिवं ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक खुतकेत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया तशेंच आज आमी बागवेन कायतानाची परब समरमतना सगळे जे आमचे भाव बेकार आसात भू करून जांकां नोकरी ना तांचे खातीर मागुया देवान तांकां किरीत भाशेन आपल्या जिवितान उदीक आनी उदीक ओर्त कितें तो समजून घेवं आनी तांकां फावो ती मजुरी मेळूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून वाटें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध व्हड अपराध हे पासून बागेन सदांच्यान वर मरीत सगळ्या देवदूतांक भोगतात आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पदवेदार आनी सोर मोगाळ बापा बागेवन कायतानाक तुज्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांचे जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली ताची देखीन आनी विनवणेन आमचे जिणेंत तुजेर तीर विस्वास दिवंक आनी सदां आनी सोर वस्तूंनी तुज्याच राज्याचे आशेन वावरूंक आमकां तुजो आदार दी आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन नहून प्रोवेद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सूप संदेश हाडपी शांती परगट करपी दोंगरा वयल्यान पोले धांवून येता निरोपी जुदा तुज्यो परबो समरूंक लाग तुज्यो आंगवण्यो पाल कित्याक तुज्या वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनी येवचो वेचो ना ताचो सारको भस्म जाला वय सोरेस्पोरा नव्यान लायतलो जाकोबाच्या दाखा मोलो आनी इज्रायलाचो दाखा मोलो लुटणारांनी ते लुटून व्हेले तांच्यो कांड्यो मोडून घाल्यो रोगतान बुडलोल्या शाराचे कोता फोटींनी बोरलेले लूट मारून ग्रेस जालेले शीम नासलेले चोरांचे चाबुकांचे फोडके चोकरांचे कोलकोल बोबाल गोडे फेर मारतात गाडयो हालतात दोलतात गोडेश्वर झुजाक वेता तलवारी जोगजोगता भाले लोकलोकता घायल जालेल्याची खाथोड मेलेल्याची राशी
हिसपा भायर मोडली ते मोड्याक आडोवन पडटा. हांव आतां तुजेर घाण ओडशीक ओडटलो, तुजो आब्रुमान काडटलो, तुका सोबेमाजार लॉस कोत्तलो आनी तुका पोलेता तितली तुका पाठ करून म्हणटली. निमणेच्या निसणोणाक जालां कोण ताचे चुचुरेक दोरीत, ताका बुजवण दिवपी खंय मेळ्ळोत. देवाचें उतर हे. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जातलो, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांवूच एकलोच. म्हणया मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भोसमुखोचो दीस, ताचें निर्मण गडगडीत येता, कारण सोरेस्पूर आपले पोरजेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दोयार करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवूच तो म्हूण आतां वळखून घेयात, म्हज्या वांगडाक आनी देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव कास लायतां तेन्ना हांवूच बरो करता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हजी जिगजिरी तोरसाद पाजून हाडटूच निती वाटेन हांव उबो जातलो. म्हज्या दुस्मानाक नव्यान दाखयतलो, म्हजो द्वेस धरतल्यांक हांव परतून फारीक करतलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. निटी खातीर जीं कोण सोंसतात तीं कोरेंच बागी, सर्गीचें राज कोरेंच तांचें. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्विसपूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसता जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरी सुकलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तो सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जाय. मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक ताच्या कुरण्या परमणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवच्या आदीं मरण भोगची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, जिवाचे बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जाय हो प्रश्न जेजू आज आपल्या शिसांक घालता तेन्ना आमकांय तो घालता. आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी इन्वेस्टमेंट म्हणून करता. घडयेक आमी आमचें नांव ह्या संवसारान जोडून घेवंक जायते फावटी जिवितान जायते पयशे मोडटा. बरी एक नोकरी आमकां मेळूंक जायते हांगातूय भोंवन जायते जाणांक आमी ताचे विशीं विचार जाबाब केल्या उपरांत एक बरो इंजिनियर, बरो दोतोर आमी जावंक वावुरता. दीज आर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ आवर लायफ अशें आमी चिंता. आनी बरें आमकां ह्या संवसारांत समाजान नांव मेळूंक आमी जायते फावटी वावुरता. पूण हें नांव आमकां मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्या संवसारान गिरेस्काय जोडल्या उपरांत शेवटाक आमचें कितें अशें आमकां एक प्रश्न जाणटे पिरायेर जावं
आमी तोरणे पिरायेर आसा तेन्ना आमकां विचार करता खंय आमी वेतले हें सगळें व्हडपण घेवन खंय आमी हें व्हडपण घेवन आमच्या जिवितांत कितें करूंक शेवटाक आमी पावतले अशें आमकां विचार तेन्ना जेसू आज आमकां एक प्रश्न घालता आनी तो म्हणटा कोण म्हजे खातीर आपलो जीव तर ह्या संवसारान वगडायत तो आपलो जीव सांबाळटलो जो भाग्योन तिनास लॉयलान भाग्योन फ्रांसीस शावेराक प्रश्न घातलेलो तो जेसू आपल्या शिसांक घालता आनी तो म्हणटा सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव आमी घडये संवसारान मान जोडीत आमी संवसारान जायती गिरेस्काय जोडीत आमी संवसारान व्हडले व्हडले पदवेर आसत व्हडले व्हडले तोकटे आमकां मेळत पूण संवसारान तर देवाची कृपा आनी देवाक सर्गीचें राज तर आमकां जोडून आमी घेवंक पावना जाल्यार हो संवसारांत जिवीत जियेल्लें निर्फोड आमचें आज जेसू आमकां उगडास करता जिवाचे बदलेक तुमच्यान कितें दिवंक येता तुमच्यान तुमचें जिवीत बरे तरेन म्हज्या जिविता खातीर आनी म्हज्या ह्या संवसारांत आसलेल्या राज्या खातीर आपलें जिवीत खर्चून म्हाका तुमचें जिवीत अदीक मोलाचें करून तुमी दिवंक येता हेंच करूंक आमी जायते पावटी प्रयत्न करता बाबा भयणीनो पूण जायते पावटी संवसारी वस्तू आमकां लुबदून आमी आसता तेन्ना आमकां हें अवघड लागता आमकां घडये हो प्रश्न कसो पडटा आमी घडये आमकां विचार करता खंय आमी वेता टेन्शन कशें आमकां जाता आनी जायते पावटी ह्या वस्तूंक मेळून घेवंक आमी जायते पावटी हांगातूय आमचे हात पांय आमी झुरयता आजीच म्हणटा म्हज्या राज्या खातीर तुमी वावरात जितले तुमी अदीक आनी अदीक तुमकां खाली करतल्यात जितले तुमी तुमकांच ह्या संवसारांतले वस्तू तुमी पयस दवरतल्यात तितलेच तुमी अदीक सर्गीच्या राज्यान पुरते म्हूण जातले भाग्योन कायतानाची परब आमी करता देवाची सहाय अशें ताका पवित्र सभा म्हणटा प्रोविडन्स ऑफ गॉड जायते पावटी ह्या भाग्योंताक जे कोण नोकरेक नासलेले जी कोण आपल्या जिवितांत निराशे आसले असल्यांक तो किरीत भाशेन धीर बोड आनी आदार दिता आनी तांकां तो किरीत भाशेन देवाचे एक जाणवाय कशी आपल्या उतरां वरवीं देवाच्या राज्या खातीर ताणें वावरूंक देवाच्या राज्यांत अदीक आनी अदीक मोल आसा हाचे वयर तो तांकां आपल्या प्रवचनान बाबा भयणीनो दिसपोटी तांकां जागयता आमच्या जिवितांत देवाचें राज आसूंक आमच्या जिवितांत दर कितें म्हत्वाचें तें आमी समजून घेवंक आनी देव सदांच आपलो पाटलाव करूंक आमकां आपयता म्हूण जेजूचे गोवाय आमी जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया भेटोन वेळार गीत घेवया C35 पेज नंबर 43 C35 तुझे वेळ्यान फावो जालो प्रितुमेर आमकां दिलो मनशाच्या वावरांत गेलो भेटोय जावं तुका म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या राखी बोली सुविच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं
आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सोर काड्यांचो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन कायतान तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरबूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां दीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें मोशा उगडासा कुरात. बावाळताचो गोट परगोटुया. जेजू मेला. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः शिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतण एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागयोन सुसे बागयोन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिविताचे बदलेक देवाच्या राजाक आमचे जिवीत अदीक आनी अदीक पुरते आनी फावत तसले आमी करूंक जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून आमकां धीर मागुया. सगळीं बरोबर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशेन ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. बाय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसारचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसारचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसारचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवर हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटो. आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं. हांव तुका वेगळयता आनी आख्खो तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कमन्या वेळार गीत घेवया. D38 पेज नंबर 68. D38. Soumia Jesu आमच्या काळजात रावू घे. आमच्या काळजात रावू घे. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावू घे. आमच्या काळजात रावू घे. बाबा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालो. सासनाक तुजे येवजण जाले आमचे मोने बिडार करचे. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावू घे. आमच्या काळजात रावू घे. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सुर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भावयणीनो, आयज आमचे मागणे उबारता आसतना खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी जायतो पावस पडला. जायते कडेन बुट्टी आयिल्ली आसा. मुंबयच्या शारा पासत खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी मागुया. मागणें करता आसतना तांकां सगळ्या वायटांतली निवार म्हूण. आमच्या गोंयान जायतो पावस पडून भोव करून नॉर्थ गोवा जायतें उदक भरलेलें आसा. भोव करून आमचीं शेतां भाटां सांबाळ म्हूण मागुया. आमचीं शेतां ह्या पावसान पिड्ड्यार जायना जावंक आनीक जाता ते भाशेन हो पावस देवाच्या नियंत्रणा खाला येवंक आमी मागुया.
सर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सर पदवीदारांका गुसारा देवा, तुझ्या आख्खे रचनेचो तुझ्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करता. संवसारभर संसार कोरोना व्हायरस पिडे खाल व्हायरस पिडेत कश्टवतल्या पासत कष्टतल्यापासून तुका आमी तुका आम्ही प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उभारता. ती कोनवाडायेन कोणालाय आयकून घे. ऐकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा पिढा नियंत्रणा खाली येवन नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिढेक लागून दगदवतल्या दौदातेल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक त्यांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ पावती शक्ती बळ शक्ती मेळचे खातीर भेटचे खातीर तुजो आदार मागून तुझा आदार मागून आमी तुजे सरशी तुझे सुशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिढेची अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं लागीं आमी मागता. आम्ही मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोग करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकारी परजेच्या बरेपणा खातीर तुझ्या बऱ्यापणा फावो ती पावलां मारूं पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवायेन उजवाडाय. सुवाडे. जेजू क्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्यावरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटा गीत घेऊया F15 पेज नंबर 92 F15. तुझी खुशी साऱ्या तुझो खुरी सुवार चलये मोजे फाऱ्या आपणाच्या जिवाचो जमूस निसमूक करता आपलो जीव दोऱ्या